माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट एकूच आसा, खंयचेच शेत पडीक सांडू नाका. एकदा तुम्ही पडीक शेत सांडले काय मागीर ते लँडफिल करपाक लागले, कचरो उडोवपाक लागलो काय ती जमीन पिड्ड्यार जातली. तो फ्रॉग घेवन बारला तो पळय थंयसर बेबो, ताका सांबाळपूय गरजेचें आसा. इट इज ट्रू. आमकां जर आमी मेंटेन करतले आसत, आमकां एनवायरमेंटाचो समतोल राखतलो आसत जाल्यार तेजी मेंटेनन्सची आमकां गरज आसा. बेबे खाव नाकात म्हूण शेतकीय मंत्र्याचो उलो. चिकन ना जाल्यार बोकडो खायात म्हूण ताणें पर्यायूय दिलो. आता सांगलें की बेबे मारपाक जायना आनी बेबे मारल्यार तेजी केस जातली. पूण ताका लागून लोकांनी बेबे खावपाची बंद करची, चिकन खावची. हांवूय सांगता बोकडो खावचो, तशें कांय ना. मुख्यमंत्र्यान कासावले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साकूय भेट दिली. आमदार सरपंचांच्या पटान आशिल्ले म्हूण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अजूनय तसोच पडून आशिल्लो. मुख्यमंत्री उलयलो. कासावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2006 बांदलेलो. जवळपास 16 वर्सां जाली कंप्लीट जावन. ओके, ह्या प्रोजेक्टाक विदाउट यूज म्हणजे आमदार आनी सरपंच हेंच्यो झगड्यो, ताज्या खातीर कितलीशींच वर्सां जाली की ही प्रॉपर्टी इन युजान येनाशिल्ली. 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स इन युजून येता. 6 म्हयन्या भितर हांवें मुद्दाम सांगला, पयलीं वी आर शिफ्टींग द पंचायत प्रिमायसीस. म्हणजे जो कासावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तांकां एके सायडीचो कॉम्प्लेक्स पंचायतीक दिता. ओके, एके सायडीतलो कॉम्प्लेक्स तेंचो जो आसा तो थंय कोर्सी स्कील डेव्हलपमेंटाचें कितें सुरू करता. सगळीं शॉप्स जी आहा पळय न्ही ती आमी डायरेक्टली विकत दिवपा खातीर ताका गांवांतल्यानी सगळ्यांनी एप्लाय करचें. वी आर गिवींग फर्स्ट प्रिफरन्स फॉर द विलेजर्स. उपरांत मुख्यमंत्री थळाव्या आमदारा बरोबर मार्केट कॉम्प्लेक्सान पावलो. कुट्टाळीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स तो जर पळयलो जाल्यार 20% फक्त यूज जाले. 80% बिल्डींग पडून आहा तशेंच तशें. तिजो कितें तरी पंचायतीक विश्वासान घेवन तिजो युजान हाडटा ती. आनी नॅक्स्ट तुजें रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची ही बिल्डींग हांगासर बांदून 6 वर्सां जाली, अर्दवट स्थितीत आसा. रिहॅबिलिटेशन बोर्ड एके कडेन सुद्दां दुसरे कडेन, आमदार दुसरे कडेन. पब्लीक मनी जो आहा पळय न्ही, म्हाका वायट दिसता सांगपाक, तांकां पब्लिकान परत यूज जावना. बट एक सांगता, 6 म्हयन्या भितर सगळे इन यूज हाडटा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.